आमकां एक दाबोली हावस थेफ्ट रिपोर्ट जाल्ली आनीक तातूंतल्यान ताणें जे अननोन जे कल्प्रिट्स आसात तांणी फ्रंट डोर ओपन केल्लो आनीक एंट्री घेतिल्ली घरांत आनी ताज्या घरांतले एक अदमाशे 12 लाखांचें भांगर आनीक सम एक कॅश एक 20,000 अशें चोरून व्हेल्लें. तो बोंगलो जावन आशिल्लो राजीव गुप्ता दाबोलीन हाजो. आनी एट दॅट पर्टिक्युलर टायम तो हांगा नाशिल्लो, तो गेलो ताच्या नेटीव प्लेसार ड्यू टू सम डिवायस ऑफ हीज मदर. आनीक जेन्ना ताजो तो मॅनेजर आसा नेमली शशिकांत हना बराती हो जेन्ना ताच्या घरा कडेन विजीट केली तेन्ना ताका कळ्ळें की ताजे घराचें फुडलें दार फोडलां आनी भितरलें सगळें रॅन्सॅक केलां. सो एकॉर्डिंगली रोखडेंच ताणें आपल्या ओनराक कॉन्टॅक्ट केलें आनी ओनराक कॉन्टॅक्ट करून ताणें आपली जी कितें घडलां थंय तें सांगलें. आनी त्या प्रमाणे ओनरान ताका थंय डिस्क्रिप्शन दिलें की अशें अशें भांगर थंय आशिल्लें, अमकें कॅश आशिल्लें, तें चॅक केलें. पळय जाल्यार तें थंय नाशिल्लें. सो एकॉर्डिंगली आमी त्या मॅनेजराच्या हाचेर हांगा केस रजिस्टर केली अंडर सेक्शन 454, 457 आनी 380 IPC आनी अगेन्स्ट द अननोन कल्प्रिट्स. आनी आमी आमचें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. सो आनी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रायम आमी सगळ्याक वायरलेस फ्लॅश केली आनी ज्यो आमच्यो नेबरींग ज्यो स्टेट्स आसात तांकांय रिगार्डींग दीस थेफ्ट आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक. सो एज पर दॅट आनी आमी आमचें कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन दवरलें. आमचे जे इंटेलिजन्स स्टाफ आशिल्ले तांकांय आमी हें ब्रीफ केलें आनी ते आपले वटेन ट्राय करताले. सो इन द मीन टायम जे 2 दिसांनी 17 जानेवारीक आमकां बिजॉय पुलीस स्टेशन UP हांच्यान फोन आयलो की अशें अशें 4 लोकांक तांणी धरल्यात आनी तांचे कडेन जे पळय आमी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आमच्या डिस्क्रिप्शना प्रमाणे तांचे कडेन थोडी ज्वेलरी मेळ्ळ्या आनी कॅश मेळ्ळो. सो एकॉर्डिंगली त्या प्रमाणे आमी आमची टीम कन्सिस्टींग ऑफ PSI रोहन नागेशकर, संतोष भाटकर आमी UP धाडली. सो आनी UP धाडटकीर आमकां कळ्ळें की तांकां UP पुलिसांनी तांकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की अशें अशें तांचे जे कल्प्रिट्स आसात ते थंय चोरयांनी इनवॉल्व आहात. UP खूब चोरयांनी इनवॉल्व आसात जे अशी अशी चोरी करून ते UP येतात आनी तांणी तांकां रेल्वे स्टेशनार धरले. रेल्वे स्टेशनार धरून जेन्ना तांकां इंट्रोगेट केलें तेन्ना दे डिस्क्लोज अबावट कमिशन ऑफ थेफ्ट हावस बर्गलरी एट दाबोली. चोरयेक गेल्लें 12 लाखाचें तें रिकवर केलें आनी अकॉर्डिंगली तांणी आमकां इन्फॉर्म केलें. सो आमची जी टीम थंय गेल्ली तांणी थंय सगळ्यो लिगल फॉर्मेलिटीज हे केल्यो पुरी केल्यो आनीक ते जे पळय जी प्रॉपर्टी आशिल्ली ती कोर्टा कडल्यान आमकां हँडओवर केली आनी कोर्टान तांकां डायरेक्शन दिलें कन्सर्न UP पुलिसाक की दे वील प्रोड्यूस द एक्यूज पर्सन्स बिफोर द JMFC वास्को टुडे, दॅट इज ऑन 8 फेब्रुवारी. सो त्या प्रमाणे आज ते तांकां एक्युजाक ते घेवन आयले हांगा आनी आमी आज त्या एक्युजाक आमचे JMFC वास्को फुडें प्रोड्यूस केले आनी तांकां हांगा आमच्या केसीन अरेस्ट केले. सो फाल्यां आमी तांकां रिमांड घेतले. सो त्या एक्युजाचें नांव जावन आसा जितेंद्र भेडये, एज 30 years, नेटीव ऑफ UP. सेकंड विजय सन ऑफ मोहनलाल, एज 23 years. थर्ड उमेश सन ऑफ मोहनलाल, 20 years. आनी फोर्थ रोहित सन ऑफ देवसिंग, एज 19 years, ऑल नेटीव ऑफ UP. हे जे एक्यूज आसात ते थंय भरपूर क्रायमांनी इनवॉल्व आहात आनी तांचेंय थंय डिटेक्शन जाल्लें आसा. हांचे कडल्यान तांची केसीक पळय कितें जाय आशिल्ली प्रॉपर्टी तीय तांकां मेळ्ळी आसा. सो आतां आमी तांकां अरेस्ट केल्ले आसात आनी वी वील टेक द रिमांड टुमॉरो एंड वी वील कंटिन्यू अवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन.